साम पावलान फिलेमोनाक बरयल्या पत्रांतले वासाप. तुजो मोग मायपास पळेवन म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोष भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासत तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक क्रिस्ता थंय म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती करन विसारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय हांव पावल क्रिस्ता जेजूचो दूत. पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेझिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेझिम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशेन फाटीं धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोस तुका धाडटां म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशेन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेत आसता पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा साखरे करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवे तो सदांकाल आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्हय, पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायेसोच सै, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरेच मनीस आनी क्रिस्ता थंय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय भावा, तुमचो म्हाका क्रिस्ता थंय उपकाराक पडटा तसलो जाय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्ता थंय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जासो कुमोकधार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. श्लोक. जासो कुमोकधार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. भागवाल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर निथिवंतांचो मोग करता. सर्वेस्पर परख्यांक राखता. श्लोक.
जासो कुमोकदार जावनासा जाकोबासो देव तो मोनेस भागी. अनाथांक आणि विधवेंक सांभाळता पूण नश्ट्यांची वाट वांकडे करता. सर्वेस्पोर ससनाक रासवट चलयता तुझो देव सियोना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. जासो कुमोकदार जावनासा जाकोबासो देव तो मोनेस भागी. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवाचे राज्य केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरें येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणसो ना. कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतेल्यात तसलो काल येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटाले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणे मारतना जशे एक पोंता थावन आनी एक पोंत पर्यान मळब तळतळता, तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकारूंक आसा. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.